गोंयकार गोंयान रेंव काडून विकतलो जाल्यार सरकारान रेंव काडपाचेर बंदी घातल्या आनी दुसरे वाटेन मलेशियांतल्यान भायर उडयल्ली रेंव गोंयान हाडून विकपाचो प्रकार चालू आसा। सरकाराचो थळावे पंचायतीचो ना हरकत दाखलो घेयनासतना हो काळो धंदो चालू आसा असो आरोप काँग्रेसीन केला। नीज गोंयकार, कश्टकरी गोंयकार जो रेंवेचो धंदो करता तेंच्या पोटार पांय दवरून मलेशियाकसून हाडलेली रेंव विकपाचो काळो धंदो गोंयांत चालू जाला। आनी काल सांकवाळे पंचायतीन जी पंचायत जबाबदार आसता, जे पंचायत त्या वाठारांतलो येणावळ येवपाक जाय, टॅक्स येवपाक जाय, त्या पंचायतीचें परमिशन घेवपाक जाय, हे परमिशन घेयनासतना कसलेच तरेचो टॅक्स भरिनासतना त्या पंचायतीक आनी पंचायतीच्या वांगड्यांक सेक्रेटरीक विश्वासान घेयनासतना हो प्रचंड भ्रश्टाचार आनी प्रचंड लूट ही ह्या रेंवेंतल्या वेवसायांतल्यान गोंयांत चालू आसा। आनी हे दाखोवन दिता की आमी जो पयलीं सांगला सुटकेस टू सुटकेस जो प्रकार एक नवो सुरू जाला गोंयांत, हो सुटकेस टू सुटकेस प्रकार ह्या रेंवेच्या वेवसायांकूय लागू जाला। ही कंपनी पळय डेल्टा इन्फ्रा लॉजिस्टीक कंपनी, ते कंपनीच्या माध्यमांतल्यान हो गैरवेव्हार चालू आहा। हो काळो धंदो कोण करता? सरकारी संबंदीत खात्याचे परवाने घेयनासतना तशेंच सरकाराक कर फारीक करिनासतना हो सगळो प्रकार चल्ला। हाचे फाटल्यान कोण आसात हाची चवकशी करची आनी गोंयकारांच्या पोटार पांय दवरून गोंया भायल्यांक असले धंदे करपाचेर बेगिनाच बंदी घालची अशी मागणी काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान केल्या। कोण यांचो बॉस आसा, कोण यांचो गॉडफादर आसा जो रिजेक्ट जाल्ली ही रेंव गोंयान विकपाचो गैरप्रकार करता? कोण हो मनीस आसा जो गोंयकार, जे नीज गोंयकार आसा, जे कश्टकरी गोंयकार आसा, कितलींशींच वर्सां जे गोंयकार आपणाचो वेवसाय ह्या रेतींतल्या धंद्यांतल्या माध्यमांतल्यान आपणाचो घराबो चलयता, तेंच्या पोटार पांय दवरून हो दुसरे वाटेन वेवसाय करपाचो धंदो करपी आनी तेका पाठबळ दिवपी हो गॉडफादर गोंयान कोण तयार जाला? कोण ह्या वेवसायांतल्यान लूट चलयता? कोण हो प्रचंड भ्रश्टाचार मुखेलमंत्र्याच्या गैरहजेरीन हो मुखार व्हरता? हे जाणून घेवपाक आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान पयलीं येयले, आयज परतून एकदां आमी मागणी करता की हें बंद करा, ही लूट बंद करा। गोंयकार कितेंय करतलो जाल्यार ताका सगळे कायदे पाळपाक लायतात, मात गोंया भायल्यांक कायदे बीन कांयच लागना आनी सरकारय वगीच आसता। गोंयकारांक रेंव काडून विकपा खातीर बंदी घातल्या ती गोंयकारांचो धंदो बंद करून भायली रेंव हाडून विकपा खातीर काय कितें असो प्रश्न मांडवी सँड एक्स्ट्रॅक्शनाचो अध्यक्ष विशाल वळवयकारान केला। मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर हो रेती वेवसाय बंद आसा, पूण तरी तेंच्यांनी रेंव हाडली हांगा आनी आमी हे जे पळय रेंवकार आसा ते पळयत उरले बाबा हें कितें काय म्हणून। आमी बंद आसा आनी ते चालू करता। आनी हें खंयचें एक चेन्नयाक एक कंपनी हायकोर्टान ती रिजेक्ट केल्ली रेंव, ही जी पळय आतां गोंयान पळय रेंव डंपींग आसा पळय, चेन्नय हायकोर्टान रिजेक्ट केल्ली आनी ही चेन्नयाचो ओनर ती कंपनी गोंयान हाडून लोकांक 2275 रुपया टन, त्या टनाक 70.70 1 मिटर सुद्दां येना, 0.70 म्हणून हें येता आनी 1 मिटर जावपा खातीर 3 ते 3.5 हजार मिटर आमच्या गोंयकारांक मेजचें पडटा। आनी तीच आमी गोंयकारांक 1000 रुपया दिताले आमी जर स्टार्ट केल्यार ती आमी 1000 रुपया आनी प्लस ट्रान्सपोर्ट आसता। हे कितें लूट? चवथी कडेन हाडली आनी आतां काल त्या पंचायतीन आवाज उठयलो बाबा तांकां टॅक्सूय ना, कांय इन्कमूय ना। हितून तुमकां कितें काय डावट येना काय बाबा कितें चलना तें? सगळें लूटमार चल्लेली आसा, आपल्याक जाय ते तशे वेव्हार चललो आसा।
आनी आमचे गोंयकार जे भाव रेती वेवसायान आसा तेंचेर कांयच नजर कोणूच घालना, कोणूच तांकां सांबाळना. गोंया भायली रेंव गोंयान हाडून विकपाचो धंदो केला ताचेर सरकारान बंदी घालची. तशेंच गोंयकारांच्या फायद्या खातीर गोंयान बेगीनाच कायदेशीर रेंव काडपा खातीर सरकारान परवानगी दिवची, अशी मागणी गोंयच्या रेंवेचो धंदो करप्यांच्या वतीन वळवयकारान सरकारा कडेन केल्या. की इलिगल जी सँड आसा पळय गोंयान हाडले आहा पळय, तुरंत ती बंद करची, इकूंक दिवपाची ना. आमी विकल्यार फुडें आमी कितें विचार करतले, बाबा आमी आंदोलन बीच करूं शकता अशें. आनी तुरंत आमचे गोंयकाराचे जी पळय रेंव पळय बंद पडलेली आसा तुरंत स्टार्ट करचे, तांकां परमीट दिवचे. लिगल आमी सांगता, लिगल इलिगल सांगिना, लिगल तेंची रॉयल्टी पे करून घेवची, जेणे करून तेंचो संवसार आनी तेंचे बिजनेस बरो चलचो. आनी हे जर गोवा सरकाराक गोंयकारपण राखपाचें आसा ह्यान फुडें, जाल्यार तेंच्यांनी तुरंत बेगीन कारवाय करची.